सर्गेस्त आदलो मंत्री मातानी साल्दाना 70 वर्सां पुराय जातात. बुधवारा ताचो 70वो जन्मदिसा निमतान वास्कोकारांनी मातानीची याद काढली. मातानी साल्दानाची घरकान्न आमदार आलिना साल्दाना, गोंय रापणकाराचो एकवट आनी हेर सर्गेस्त मातानी साल्दानाच्या बऱ्या मागप्यांनी साल्दानाच्या जल्मदिसा निमतान ताचो उगडास काडून ताच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली. मातानीन केल्लें काम लोकांच्या काळजांत सदांच आसतलें. मातानीन केन्नाच पयशा फाटल्यान धांवोंक ना अशें आमदार आलिना साल्दाना उलयली. The message that I can give from Matani to the people of Goa is to love Goa the way he did. Matani's love for Goa was immense and intense. His greatest passion in life was Goa, and this passion included Goa's beautiful environment with its hills, mountains, rivers, valleys, fields, forests, and he firmly believed that if man is to survive, then these attributes of nature have to be taken good care of. So I request everyone to keep in mind Matani's love for nature and follow suit. मातानी साल्दाना आयज आमच्या मदीं ना. मातानी ना म्हूण मातानीक मनोहर पर्रीकारान दिल्लें वचन तो विसरला. भाजपान मातानीचें जें स्वप्न आसलें तें आनी गोंयकारांच्या खातीर जें कितें ताचे कडेन मागिल्लें ताचो आयज तांणी विश्वासघात केला अशें गोंय रापणकाराचो एकवटाचो आग्नेलो म्हणटा. फिशिंग जाता, ट्रॉलिंग, पर्सनिंग तें 5 किलोमीटर भायर जावपाचें. दुसऱ्यान ताणें डिमांड दिल्लें आपल्या दोपूल ट्रॅक हिंगा गोंया भितर जावपा नाका, डबल ट्रॅक रेल्वेचे. तिसऱ्या तेणें मेगा प्रोजेक्ट आज आपल्यान गोंया नाका म्हूण सांगलें. गोंयचें लँड आहा तें आनी कोणाकूय दिवपाक जायना भायल्या लोकांक. गोंय स्पेशल स्टेट आपल्याक जाय म्हणली. मोपावर उलयता तेन्ना मातशें पारेकारान सांगलें मोपाचेर आमी मातानी मागीर डिस्कस करचें अशें म्हणून इतलें म्हळ्यार पुतर म्हणून तेणें स्कूल केलें. अरे ते सगळे डिमांडाचेर आहलें. आयज चोवपाक गेल्यार सगळे दोंगर कातरताय, आयज चोवपाक गेल्यार सगळीं शेतां पाड करताय, आयज सगळे मेगा प्रोजेक्ट वाडत आहाय. आयज दर्यान मेळो तशें फिशींग जालां. आतां गोंया भितर फॉर्मिंग जालां. नुस्तें खावपाक सगळें कोण कोणाचेर हें येना. जेन्ना एकलोच मातांनी पळय गोंया पळय दूद आहलो आनी लिडर म्हूण आहलो तेन्ना हे सगळे वस्तूंचेर तो ताबो दवरतालो. आनी मातांनी भिरान जेन्ना लोकांक मातशी शांती संस्कार आसली, लोक हुस्क्या प्रमाणे जियेतालो. आयज सगळो मातांनीचे पळय पयले दुस्मान काय करतालो तो पासून आनी म्हणटा मातांनी जर आसलेलो जाल्यार अशें जावपा नासलें म्हणून. मातांनी बरो लिडर. मातांनी लिडर पयशे करपा लिडर न्हू. मातांनी लिडर गोंया गोंयचें बरेपण पळोवपाचो, गोंयच्या लोकांक सांबाळपाचो, गोंयचें एनवायरमेंट सांबाळपाचो, गोंयचे दोंगर झाडां पेडां सांबाळपाचो, गोंयचे शेतां धुयऱ्या सांबाळपाचो लिडर. जेन्ना हे लिडरशीप तेणें घेतली आनी तें काम कॉमेस केलें आनी तो हे वस्तू पासत तो वावरूत रावलो. आनी जेन्ना तो BJP भितर सरता तेन्ना पारेकारा कडेन तेणें 26 डिमांड दिले आनी त्या 26 डिमांडान तेणें बरोवन दिलें. म्हणजे आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी फॅक्टरी नाका, हे सगळी वस्तू तेणें बरोवन दिल्यो. आनी 26 डिमांडांतले सगळे तेणें एक्सेप्ट केले. देखूनच त्या टायमार मातांनी पारेकाराक सांगलें आपल्या तुका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक पयशे नाकाय, फक्त आपल्या हे तुका डिमांड मानता आपण BJP जॉयन जाता. आनी तेन्ना मातांनी तेणें उत्तर दिलें आनी तेन्ना मातांनी तेणें सांगलें मातांनी हें तुजें मन आपलें मन एक आहा, हे तुगे सगळे डिमांड आपण एक्सेप्ट करता तुमी BJP जॉयन जावं म्हणून. आनी हेंच चिंतून मातांनी BJP गेलो. आयज मातांनी दिलो डिमांड तेणें आजून एकूय तो सॉल्व करूं ना. आनी तेच्या हाडल्यान त्या डिमांडाक वयर कोणें रेजूय केलें ना, कोणें तेजें इन्क्वायरी केलें ना. जेन्ना मातांनी सोंपलो आनी त्या हाडल्यान गोंया सोंपत वयता, गोंयचे लोक सोंपत वयता. आयज आमी मागताय हिंगा उपरांत आनी मिडिया सांगूंक सोदताय जेन्ना मातांनी जे पळय डिमांड हाडले ते ह्या सरकारान पुराव करचे. गोंयच्यो धोयऱ्या देगो राखून दवरच्यो, गोंयची शेतां, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो झऱ्यो, गोंयच्यो न्हंयो सगळ्यो सांबाळून दवरच्यो आनी मातांनी दिला उतर पाडचें. हें इतलें सांगून हांव आज मातांनीच्या 70 वर्साक दिसाक
हांव सरकारा कडेन विनंती करता आनी मागता हे मातांनीचे लेगिस्लेशन फुडें व्हरपाक तुमी हे मनान घेवचें आनी व्हरचें म्हणून. मातांनी पर्यावरण काबार करपा खातीर वावुरता तांच्या विरोधान वावुरतालो. ताचोच आदर्श घेवन आमी मुखार सरल्यात आनी ताच्याच पावलाचेर पावल मारीत सागरमाला येवजणेक विरोध करतले अशें GREचो सरचिटणीस ओलांसियो म्हणटा. हो जो लिडर जो आसा हो बारीक लोकांक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करपी लिडर असलो लिडर आशिल्लो. पूण आयज हे सरकाराक तेणें तेंको दिल्लो BJP सरकाराक आनी हे आयज पयल्यार जे पळय मातांनी वावुरतालो हे आयज ऑपोजीट करपाक लागले. एंटी पीपल एंटी एनवायरमेंटल पॉलिसी घेवन येयलेले आसा. न्हू फिशरमॅनाकूच आख्खे गोंयच्या लोकांक हे काबार करूंक सोदता. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट येयलेलो आसा हो सागरमाला प्रोजेक्ट थ्रू रिवर नॅशनलायजेशन आमचे 6 रिवर व्हरूंक सोदता, प्रायवेट करूंक सोदता 6 रिवर. CRZ डायल्युशन करपाचें चिंतलेलें आसा. 2018 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येयलेलो आसा. तसोच 2011 जो नोटिफिकेशन आहा तोय डायल्यूट करूंक सोदता ते एमेंड करीत रावता. आनी आमी मागता जे आयज बायणां आतां घोराचेर ते फोडूंक लागले, जे आमची हॉनरेबल MLA जे आसा मातांनीची जी बायल आसा ती आयज रिहेबिलिटेशन बोर्डाची चेअरपर्सन आसा आनी बायणां जी आसा ऑलरेडी 15 घरां डिमॉलिश जालेली आसा. आमी विनंती करतात चेअरमॅनाक अलिना सल्दानाक की ही जी घरां पळय डिमॉलिश जाली फिशरमॅनाची ही रिहेबिलिटेट करची ताबडतोब. आनी जे पळय घरां पळय डिमॉलिशनाक येवपाची आसा ती सगळीं पळय घरां रिहेबिलिटेट करूंक जाय. आनी आमी ह्या सरकाराक क्लियरली सांगूंक सोदता की आमची न्हंयो आमची बिच्यो आनी आमची वेळ जी आहा ती आमची आनी आमी कशेंच हे सागरमाला प्रोजेक्टाक कशेंच दिवचे ना.